नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावडेकाराचो येवकार. खबर विस्तारान. गोंयभर पावसाचो धडकूस, लोकजीण, येरादारी विस्कळीत, केपें सांग्यार वाठार ठप्प. कालच्या दिसा रेड अलर्ट आसतना आनीक 3-4 दीस उटंगार उरूं येता म्हूण वेधशाळेचो अदमास. कितलेशाच सुवातींनी पालसणां कोसळपाच्यो खबरो. राज्यांत वचत थंय रस्ते आनी बारीक सारीक पूल बुट्टींत. पावस इंचांचे 60 वयर, सरासरी 26% मायज, आनी 3 दीस ऑरेंज अलर्ट. हायवेला लायट पार्ट इश्यू वयर काडलो गव्हर्मेंटा कडेन आनी हे बुडत ते आमी हायलायट केलोले लायट पार्टी कित्याक आमकां दिसतालें पावस चड पड जाल्यार हिंगा ही हायवे बुडटा म्हूण. पूण आतां हांवें चोयले ते भाशेन आतां हायवे बांदताय थिंग देखून आख्खें उदक बरो आहा आनी रस्त्या वयल्यान उदक वयता आतां. कित्याक आमी गव्हर्मेंटा हायलायट केलो पूण हायवे स्ट्रिटाचेर करून हाडलें हिंगा. आमकां जाय बेनावली देखून स्ट्रिटाचे वयर काडली कित्याक असो सिट्युएशन जालें जाल्यार आख्खें बुडटालें आमगे गांवूय बी. कित्याक आनी आतां देखून बुडोला कितें हे पुरोयल त्या कारणान बुडोला हिंग चोया तुमी हिंग आख्खें बुडलो आहा आख्खें. काल सांजे सावन सालसेरीन भरपूर पावस पडला आनी हांगासर आमकां दिश्टी पडटा शेतां बुडल्यात, रस्तो बुडला, तरी पूण पावस जोरान चालू आसा. कमीत कमी ते काळाळी साकून ते पर्वत पयर तुमी पळयले आसतले जे पाड्डी बुडलेले म्हणटा चंद्रेश्वर भूतनाथ जो रोड आसा थंय कमी कमी आतां 2 किलोमिटर हांगा रोड बुडलेलो आसा. जो मेन हायवे आसा केपें ते मडगांव रोड हो टोटली अंडर वॉटर आसा. हे रोड सगळे उदकापोन येयला, हेजे ट्रॅफिक टोटली डायवर्ट केल्ले आसात. आज हांव हांगा आमच्या हवेडे पंचायती वॉर्ड नंबर 7 आसा. हांगा आमचो एक इश्यू जाल्लो आसा जो वर्सां आमकां प्रॉब्लम जाता आनी आमच्या एक हांगा ड्रेनेज आसली जे सगळें उदक जें वयतालें येतालें तें उदक हांगा वयतालें व्हांवोन. सो हांगा कोणी तरी हांगा प्लॉट केलो आनी ताका सोल्युशन करनासतना तेणी हांगा ड्रेनेज आसली ती आमची पुरून उडयली. आनी आमी ह्या पंचायतीक लेटर केल्लें, इंटिमेशन केल्लें, सांगलें तांकां गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीक केल्लें की तुमी ते आमकां ड्रेनेज ओपन करून द्या म्हणून पावस पयलीं नाल्यार आमकां प्रॉब्लम जातलो म्हणून. आतां टोटल एक 10 घरांक आमी इफेक्ट जाता की लो लायन एरिया आसली कारणान. हांव ज्या जाग्यार उबो आसा तो देसायवाडा हवेडे हे गांवांक सद्याक जेंगे जे बागायतदार आसा जे ड्रेनेजीस आसा तशीच लोकांची घरांनी सद्या उदक पावल्लें आसा. जो कालच्यान जो चड पावस पडला तेजे परिणाम हांगा दिसून ह्या हवेडे गांवांत दिसता. मोस्टली सगळ्या घरां हांगा जी लो लायन एरिया आसा जे देसायवाडा म्हणटा ते उदक भरलेलें आसा. तळपण न्हंयचे आयची उदकाची पातळी जी आसा 6.9 मिटर इतली आसा. आयज सकाळी ती पयलींची जर परिस्थिती जर पळयल्यार ते तुमी पयलींनी ज्या जाग्यार हादुरीक म्हणटात थंय फाटले जर 40 वर्सांचो इतिहास जर पळयल्यार 2009 नंतर एकदां 2009 थंय हुंवार आयिल्लो, रस्त्या वयल्यान उदक गेल्लें. पूण चुकून केन्ना तरी रस्त्या वयल्यान उदक जातालें. आतां दर वर्साक उदक वता. केन्ना कितें जाय सांगपाक येना. हो पावसाचो जोर पळय जाल्यार लोक भिवन आहात न्ही, पुराची याद आहा लोकांक. 2009 ह्याच तळपण न्हंयक हुंवार येवन हांगचे काणकोणचे 2 बळी गेल्ले. त्या उपरांत पत्रकारांनी लोकांनी भरपूर बोवाळ मारली हो न्हंयची गाळ निवळ करची म्हूण. पूण टील डेट ही न्हंय निवळ जायना. जो पर्यंत ही न्हंय निवळ जावपाना तो पर्यंत जेन्ना 2-3 दीस कंटिन्यू जेन्ना पावस पडटा तेन्ना हांगा लागीं जी घर आसा तेणी जीव मुठी घेवन रावचो पडटा. गेल्या 4 दिसांतलो सतत पावस आनी आयज हवामान खात्यान दिल्लो हाय अलर्ट आनी हे जर पळयलें जाल्यार पावस जोरान चालू आसा. बार्देशांच्या वाठारांचो जर नियाळ घेतलो जाल्यार हांगासर आतां आमी गिरी आहा आनी ही गिरी पंचायत दिसता. पंचायतीन उदक भरला, पंचायतीनूय उदक गेला. सध्या तरी पंचायत बंद केल्या. दुसरे रस्त्या वयल्यान उदक भरला. तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता आमी धावकोण ह्या गांवांत आसा आनी पोरूं हांगासर अशीच पावसान परिस्थिती जाल्ली. जवळ जवळ 10 घरां सामकी घरांनी उदक गेल्लें आनी लोकांक अर्जंटली थंयच्यान मागीर शिफ्ट करपा आयलें.
ताका लागून ह्या वर्साय ती परिस्थिती जावची न्ही म्हणून स्थानीक डेप्युटी कलेक्टर तशेंच कुळेचे PI येवन हांच्यांनी आतां पाहणी केल्ली आसा आनी हें उदक तुमी पळोवपाक शकता की कशें वाडत चल्लेलें आसा. पण अजून पर्यंत गांवांत उदक वयर चडोंक ना. पण तरी आसतना लोकांक आपलें सामान शिफ्ट करपाक तांकां ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा. आता आमी MS कॉलेजीचे वाठारांत हांगा आयिल्ले आनी आमकां आज कळून आयला की एक उदक साठून पावसाचें उदक साठून एक कंपाऊंड वॉल कॉलेप्स जालें आनी ते कंपाऊंड वॉलचे जे कॉलेप्स जाले इन्सिडेंटान भितर एक जो तांचो बिल्डिंगेचो सेक्रेटरी आशिल्लो तो पळय ते पळोवंक गेल्लो ती कितलें उदीक आहा आनी एक फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडान भितर ती वणत जी आसा कॉलेप्स जाली ते मनशाच्या आंगार पडली. ताका तांच्यांनी पयलीं चिखली हॉस्पिटलांत व्हेलो थंयच्यान ताका आतां SMRCन मेळ्ळा आनी अशें आयकूंक येता की तो ग्रिवियसली इंजर्ड जावन ताजें खंय फाल्यां ऑपरेशन जावपाचें आहा. रेडी दवरलेले आसा. इन एनी सिच्युएशन इन एनी इमर्जन्सी लोकांनी प्लीज आमकां कॉल करचें. एनी कावन्सिलराक लोकल कावन्सिलराक कॉल करचो किंवा डायरेक्ट म्हाका कॉल करचो. वी वील बी 24/7 अवेलेबल फॉर द इमर्जन्सी सिच्युएशन इन प्रायोरिटी. आता हांव सांखळेच्या वाळवंटी नदीचेर आसा. वाळवंटी नदी अगदी पुराच्या परिस्थितीन पावल्ली आसा. फाटल्यान पंप आहा ते कंटिन्यू पंप चालू आसा जे करून सांखळे पंपिंग करता कारण उदक सद्या नदीन सोडिता आनी सांखळेन उदक चड पूर स्थिती निर्माण जावपाक जायना म्हणून सद्या नदीन सोडटा. पण नदीचे प्रवाह आनी नदीचे वाडपी हे पळोवन तर पूरस्थिती निर्माण जावपाची परिस्थिती आसा. आयज देखून हे उदीक इतलें भरलां आमचे वाडे वॉर्ड नंबर 24 उदीक येता एअरपोर्ट नी वाडे आनी आख्खे वाडे आमचे फ्लोटींग वाडे मेन म्हणटा वाडे आमचे फ्लोटींग चड जाता. हांगासर अशी परिस्थिती अजून पावस लागूंकूच ना. पावस जर आनी थोडे कंटिन्यू जर पावस लागत रावलो जाल्यार हे फूल आख्खे भरतले. तुम्ही पळयतात जो जागो आसा आतां लँडस्लायड जाल्ली आसा जी तिळामळ एरियाक पडटा टाकी म्हणटा गांवांक. काबराला पुरातय मिलूक सांगले ते मॅडमी काय सांगले की मातशें कर म्हणून रोड तरी करून दी आनी सायडीक गटर करून दी. सांग्या गुडीपारोडा वाठारात शुक्रारा समाज वावुरपी गजानन पडियाळाक मरण आयले. ताच्या घरा भोंवतणी उदक भरिल्ले. घरच्यांनी मंत्री सुभाष फळदेसायाक कळयताच ताणें हुंवाराच्या स्थितींतल्यान कूड भायर काडपा खातीर फायर डिपार्टमेंटाची मजत घेतली. आनीक ताचें घर सरावंडेड बाय गेले 2-3 दीस उदकान आसा आनी तांकां दोनी वटच्यान खंयच्यानूच वचपाक मेळना. एक सायड आसा ती केपें वचपाची ती ब्लॉक जाल्ली आसा. थंय टोटल उदका सकयल गेल्ले रस्ते. दुसरे सायडीन आमकां मडगांव सायड म्हणजे चंद्रेश्वर भूतनाथ हातून मदीं ते फसलेले आसात आनीक डेड बॉडी घरान दवरपाक जायना आनी तांकां कसलेच एसिस्टन्सूय कोणा कडेन वचपाक मेळना कारण म्हणजे खूब तकलेचे वयर उदक पावता दोनी सायडीनी. देन आय इमिडिएटली कॉन्टॅक्टेड फायर म्हणजे आमचे रायकर आसात डायरेक्टर ऑफ फायर सर्विसीस फायर अँड इमर्जन्सी सर्विसीस आनीक आमचे ते लोकल एक दामोदर जांबावलीकर ताकाय हांवें कॉन्टॅक्ट केलो. रायकर डायरेक्टरान रोखडेच तांकां डेब्यूट केले आनीक ताबडतोब तांणी फ्लोटींग बोट्स व्हेली आनीक तांचे जे फायर सर्विसीस ह्या पर्सनल्स आसा तांकां थंय सगळी टीम डेप्यूट केली आनी ती डेड बॉडी तांकां त्या हातूंतल्यान फ्लोट करून सगळे जे फायर सर्विसीस पर्सनल्स आशिल्ले तांणी खूब कश्टान एक 15 जाणांची टीम वचून ती डेड बॉडी आनीक ताचे रिलेटिव्ज आसात तांकां दुसरे वटच्यान हाडले केपेंच्यान हाडले. सेगीत 48 वरां पावसाचो गोंयभर उटंगार. धरणांनी उदक वाडलें. साळावले धरण फूल. तिळारी 77%, आमठाणे 70%, हणजुणे 30% भरलां. धोक्याची शिटकावणी असल्यार रोखडेच लोकांक कळयतले म्हूण WRD मंत्री प्रुडंटा कडेन उलयला. कर्नाटकाच्या काळी न्हंयवेल्या कदरा धरणांत उदक वाडिल्ल्यान धरणाची 4य दारां उगडलीं. लागसारच्या गांवांनी अलर्ट. Salary level is 39.51. It's totally full. Percentage म्हणजे किती फुल झालं तो? 100%. Your Tilari is 77%. Tilari we have got 107. It is 77% full. त्याचे उदक सोडलं असतं. सालावलीचे उदक सॉरी तिलारीचे इवन सालावलीचे उदक ते ऑटोमॅटिक ओव्हरफ्लो जाता आणि तिलारीचे जाल्ले आसा. देन कम्स युअर बाकीचे डॅम्स आसा पयलीं फॉर एग्जाम्पल अंजुना इज 30%, युअर आमठाणे इज 70%. सो बाकीचे डॅम्स अजून भरपाचे उरले. ओनली दीज 2 डॅम्स साळावली दे आर फुल. अंजुना कमी भरलं. Anjuna has been by 3 keeping me there normally because he has got vast experience in this.
So normally it gets filled in August. तिळारीचे सोडटा पण डेंजर काय ना तसे No. So there is some system, no? Normally, जो त्यांना क्रश लेवल पाणी होता, we give an indication to the people that is getting filled up, a warning level. Some siren, something. Something like that, sir. And notification is given to the collector and everybody. आता आम्ही सगळ्या लोकांना अवेअर केला, पण डॅम फुल जाऊन आणि 30% भरपाची असेल. आता ते जे रेग्युलर मॉनिटरिंग चालू आहे, आमच्या साहेबांचे आमचे सगळं मॉनिटरिंग चालू असतं आणि महाराष्ट्राचे आम्ही कॉर्डिनेटर असतो. जो त्यांना हेवी कॉस्ट पाणी सुटतात इन केस ऑफ इमर्जन्सी आम्ही अडव्हान्स इंटिमेशन घेतले आणि लोकांना इव्हॅक्युएशन करपाची प्रोसिजर. मजगती कर्नाटकाच्या काळी न्हंयवेल्या कद्रा धरणान उदक वाडिल्ल्यान धरणाची 4 दारां उगडिल्या. न्हंयच्या कांठार आशिल्ल्या गांवकारांक सादुरतायेची शिटकावणी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. कारवार जोयडा रामनगर हायवे सांजे 7 ते सकाळी 7 मेरेन बंद. 80 घाटांत पालसण कोसळपाचो धोको आशिल्ल्यान हो रस्तो येरादारीक रातचो बंद दवरपाचो आदेश. रातचे यो वच करतल्या प्रवाशांक आतां फेरो मारून जोयडा, दांडेली, येल्लापूर, शिरसी, कुमटा असो 100 किलोमीटर मायज रूट घेवचो पडटा. जोरदार पाऊस कोसळत आशिल्ल्यान केन्नाही भूस्खलन किंवा दरड कोसळपाची शक्यता निर्माण जाल्ली आसा. तेका लागून रात्रीच्या वेळाचेर 80 घाटांतल्यान संचारबंदी लागू केल्ली आसा. तशेंच पर्यायी मार्ग म्हणून जोयडा, हल्याळ, येल्लापूर, शिरसी, कुमटा ह्या मार्गान प्रवाशांनी वचोवचे अशी सूचना कारवार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान दिल्ली आसा. तेका लागून रात्रीच्या वेळाचेर जर कारवाराक वचूंक जाय तर जोयडा वासियांका पयलींपेक्षा 100 किलोमीटर जास्त प्रवास करचो लागतलो. दिल्लीत कामगारांक दिसवडो गोंयच्या परस दोबरात. गोंय सरकारान दिसवडो वाडोवचो. कुशळटाये प्रमाण दिसवड्यांत वाड करची म्हूण कामगार युनियनां मागतात. कमीत कमी कितलो आसचो, हेर राज्यांनी कितलो, ह्या विशयाचेर कामगार मंत्री बाबुशाची कामगार युनियनां बरोबर बसका जाली. बसकेंत आयिल्ल्या मुद्द्यांचेर खंय सरकार विचार करतलो. अकुशल कामगारांक 750 रुपया आसपाक जाय दिसवाडो म्हणून. त्या भायर डीए आसपाक जाय आनी तो डीए आतां जो रेट आहा 95 पैसे पर डे, तो रेट पर पॉयंट पर डे तो रेट रिवायज जावपाक जाय. दिल्ली सरकारान ऑलरेडी मिनिमम वेजेस 635 रुपीज फॉर अकुशल कामगारांक केला आनी प्लस डीए. पूण तो डीए मागीर समकुशल 700 रुपया आनी कुशल कामगारांक लगभग 800 रुपया. गोंयांत आहा 307 आनी 80 आनी 5 रुपया. इट इज समथिंग लायक 392 रुपीज पर डे, विच इज व्हेरी लो. जी मिनिमम वेज आज सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऑलरेडी इम्प्लिमेंट करता गोंयांत आसा, तेच कांय एम्प्लॉयर इम्प्लिमेंट करिना. तर ती पयली इम्प्लिमेंट करून घेवची बेसिकली. आणि रिव्हिजन ऑफ मिनिमम वेज. I think we had a fruitful discussion from both the sides, from the industry side as well as from the union side. And we will, the government basically will take a decision. There were different, from different states basically we discussed wages from different states. Then the central government wages of. So we have taken everything into consideration. Now we will basically decide. I think most probably by the assembly time we should decide. वर्ष 2001 इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मॅचीचे तिकेट स्कॅमात तेन्नाचो जीसीएचो अध्यक्ष दयानंद नार्वेकार आनी 8 आरोपी निर्दोष. आरोपी आड सारखे पुरावे ना. कलम 313 खाला आरोपीचे स्टेटमेंट नोंद करपा सारखें कांयच ना म्हूण मडगांवचे जेएमएफसीन निरीक्षण केल्लें. काल निकाल लागलो. नार्वेकार म्हणटा सत्यमेव जयते. Order of the court is acquitting, saying that there is absolutely no evidence against the accused, especially accused number 1. We have claimed specifically that we were framed as a political witch hunt. That was our case. And basically the prosecution could not prove the guilt of the accused, and as a result of that we got a acquittal in the matter. The Anand Narvekar case, wherein the charge sheet was filed in 2001, and today the judge passed an order acquitting all the accused of all the charges which has been alleged against our client. आज म्हाकाय खूब विश्वास आशिल्लो कोर्टाचेर की हातूंतल्यान कांयच उत्पन्न जावचें ना, पूण इतलेंच की आमकां 21 वर्सां खूब त्रास काडचे पडले. 2 words, सत्यमेव जयते. सत्याचो आज विजय जाला.
आणि आम्ही जे लोकांक सांगलेले की आमचो हितून कांय सहभाग ना, DCAचे जे मेंबर आसा तेंच्यांनी कांयच अफरातफरी करूंक ना, कॉन्स्पिरसी करूंक ना आणि खंयतरूच कितें तरी 4 पयशे बोल्सांत घातले म्हणून. तुवें चिऱ्याचे खणीत बुडून सोंपिल्ल्या भुरग्यांच्या घरच्यांक 16 लाखांची लुकसाण भरपाय दिवपाचे एनजीटीचे ऑर्दीक सरकाराचें हायकोर्टांत आव्हान. तुवें वाठारांतल्या बेकायदेशीर चिऱ्या खणीत हायस्कुलाच्या 4 भुरग्यांक बुडून मरण आयिल्लें. गजाल 15 सप्टेंबर 2019ची. सरकार म्हणटा घडला ताका मायन्स खातें जबाबदार ना. 15 सप्टेंबर 2019 ह्या दिसा हायस्कुलाच्या 4 भुरग्यांक तुये पेडण्या एके बेकायदेशीर चिरेखणीत बुडून मरण आयिल्ले. त्या उपरांत 15 ऑक्टोबर 2020 नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलान सोंपिल्ल्या भुरग्यांच्या फामिलींक खण खात्यान 16 लाख रुपया लुकसाण भरपाय दिवची म्हूण ऑर्द दिल्ली. सरकारान घडणुकेची जबाबदारी निश्चित करून दोशींकडच्यान लुकसाण भरपायची वसुली करची म्हूण एनजीटीन सरकाराक निर्देश दिल्ले. आता सरकारान एनजीटीच्या आदेशाक सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिला. खण खात्यातल्या सुत्रांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाण हे घडणुकेक खण खाते जबाबदार ना म्हणून खण खात्याची भूमिका. चिरेखण खंय खासगी सुवातीत आशिल्ली. खात्यान ते खणीक कसलीच मान्यताय दिवंक नाशिल्ली. आता प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पावला. सुनावणी खंय रोखडीच सुरू जावं येता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. देड म्हयनो आझाद मैदानाचेर उपासाक बशिल्ल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची भलायकी खालावल्या. 7 बायलो अन्न पाणी सोडून उपासावो 24वो दीस. हॉस्पिटलायझेशन सुरू. एकलेक जीएमसीत व्हरून हाडली. एकलेक एसिडिटी. एकलेची साखर देंवल्या. एकलेचो प्रेशर हाल्ला. सरकार टर्मिनेशन फाटीं घेना तो मेरेन आंदोलन खंय चालूच. सरकारय तेमाक पेटला. आज तुमचो संघर्ष ट्रॅव्हल्स कितल्यावो दीस हो? संघर्ष काय 22वो दीस. पूण आमी कालच्यान पयर सीएम आमी म्हटलेलें की बुधवारा दीस आमकां जर सीएम सरान ऑर्डर बी दिवना कांय कळना जाल्यार आमी नेक्स्ट डे उदक सुद्दां घेवची ना म्हणून. कित्याक ती उदकाचेरूच आशिल्ली. उदक भरपूर पिताली ती. सो कालच्यान तेंकां आतां उदकूय बंद केल्या कारणान ते आयज सामकें जाम जालें. बाकीच्यांक उबे रावली काय गोळ येता आता हे 108 गाडी येयल्ली. आता 108 गाडी येयल्ली. केन्ना येयल्ली? तुमकां चॅक केले? कितें सांगलें मागीर? हां ना तेंच्यांनी डॉक्टरांनी कोण येयल्ली पळय? हां तेंच्यांनी व्हरोंक ना 108? श्री विद्याधिराज तीर्थ स्वामी श्रीपाद वडेर हांचो पयलो पुण्यतीर्थ महोत्सव काल सावन पर्तगाळ मठांत सुरू. फांतोडेर 5:30 विधी सुरू जाले. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय महोत्सवाक पावले. पुण्यतिथीक विद्याधीश तीर्थ स्वामी निवासी संकुलाचें उक्तावण केलें. गोंय, कर्नाटक, केरळांतले मेळून 10,000 वयर भावीक ह्या 3 दिसांच्या महोत्सवाक येवपाचे अदमास. There are not only 5 pujas and other things, but Swamiji's this exhibition when I visited, I would like to
pray more and more before this great saint, because everything properly maintained, and in the minute things also he concentrated throughout his life, and he was a great pandit, and his activities are not confined to his community alone, but his beneficiaries are the other people of especially of South India, and I am owe myself for the memories of great Swamiji. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.